पयलीं मनशाक अशें दिसतालें की आमची जी पृथ्वी आसा, आमची अर्थ आसा, ती सगळ्यान एक्युरेट टायम किपर, सगळ्यान एक्युरेट सायकल आमच्या पृथ्वीचें अशें आमच्या पुर्वज समजताले. तातूंत तांणी तरेतरेचे टायम इन्व्हेंट केले. एक आसा सोलार टायम. सोलार टायम म्हणजे सुर्याक ऑब्जर्व करून इन्व्हेंट केल्लो किंवा डिस्कवर केल्लो टायम. तातूंत कितें जाता, सूर्य एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार आकाशांत त्याच जाग्यार परत पावपाक कितलो टायम लागता, ऑलमोस्ट अरावंड 24 आवर्स, नॉट एक्झॅक्टली 24 आवर्स, बट अरावंड 24 आवर्स सुर्याक परत त्याच जाग्यार आकाशांत येवपाक लागता. सोलार टायमा पेक्षा एक्युरेट आनी एक टायम आमचे पुर्वज वापरताले, ताका म्हणटात आमी सायडेरियल टायम. सायडेरिया म्हणजे स्टार. सायडेरियल टायम म्हणजे स्टार्स ऑब्जर्व करून आमी कॅल्क्युलेट केल्लो टायम. आतां हें ऑब्जर्वेशन अर्थाच्यान करताले. कशें करताले? अर्थ विथ रेफरन्स टू एक स्टार, अंतराळांत भरपूर स्टार आसात, एक प्रॉमिनंट स्टार घेताले आनी रेफरन्स पॉयंट म्हणून यूज करताले. एका दिसान पृथ्वी आपल्या भोवती एक रावंड करता, ताका रोटेशन म्हणटात. सो रोटेशन करून परत पृथ्वी ते स्टाराचे दिशेत पावली, बॅक टू द सेम स्टार, ताका एक सायडेरियल डे अशें मानताले. एक सायडेरियल डे जालो, हें अशें टायमाचें कॅल्क्युलेशन पयलीं करताले. एंड इट वॉज व्हेरी एक्युरेट. पूण आमची पृथ्वी ही एक्चुअली हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, इज नॉट अ एक्युरेट प्लॅनेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जेन्ना पृथ्वी आपल्या भोवती फिरता, रोटेशन करता, तेन्ना खूबदां स्लायट ताका एक व्हायब्रेशन, एक जर्क येता, ताका वॉबलिंग म्हणटात. ती खूबदां तशी वॉबल जाता, स्लायट, तुमकां कळना. मागीर फुडें जाता, आमची पृथ्वी कॉन्स्टंट स्पिडीन रोटेट करना. एक एकदां स्लो जाता, एक एकदां फास्ट जाता. हें कितें तुमी म्हणटले, पृथ्वी सदां एकूच सारकी रोटेट करता, हें कशें जावपाक शकता? फाटीं आमी पळयल्लें, आमचो जोहानिस केप्लर हाणें जे केप्लर्स लॉस ऑफ मोशन दिलां, तातूंत ऑलरेडी सांगिल्लें की आमची जी पृथ्वी आसा ती वर्सान दोनदा एक पर्टिक्युलर पोजिशनाचेर पावता. जेन्ना सगळ्यान लागीं सुर्याच्या पावता ताका पेरिहिलियन म्हणटात, आनी सगळ्यान पयस सुर्याच्या पावतात ताका एपिहिलियन म्हणटात. पृथ्वी जेन्ना सुर्याच्या लागीं पावता, बिकॉज ऑफ सन्स ग्रेविटी पृथ्वी चड फास्ट मूव करता, आनी जेन्ना एपिहिलियन म्हणजे पयस पावता तेन्ना स्लो मूव करता. सो अर्थाचें रोटेशन हांगा मातशेंशें डिस्टर्ब जाता. परत आनीक फॅक्टर येता, चंद्र. चंद्राची ग्रेविटी भरपूर आमच्या पृथ्वीचेर एफेक्ट करता, तें तुमकां खबर आसा. म्हयन्यान दोनदा, एक म्हणजे पेरिगी. पेरिगी म्हणजे सगळ्यान लागीं जेन्ना चंद्र आसता, आनी एक एपोगी. एपोगी म्हणजे सगळ्यान पयस जेन्ना चंद्र आसता. तेन्नाय बी अर्थाचे ग्रेविटी मून एफेक्ट करूं शकता. सो तेन्नाय बी अर्थाचें मातशें रोटेशन सारकें क्लियर जायना. दुसरें, ऑब्जेक्टांची ग्रेविटी. फक्त आमच्या सोलार सिस्टमान इतलेच ऑब्जेक्ट न्ही, आमच्या मिल्की वे गॅलेक्सीत स्टारांचे मुवमेंट चालू आसा. एक एक गॅलेक्सी दुसऱ्या गॅलेक्सीच्या लागीं वचत आसात. एवरीथींग इन द युनिवर्स इज मुवींग. आनी जर कितें तरी हेवनली ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आमच्या सोलार सिस्टमा लागच्यान किंवा आमच्या मिल्की वे गॅलेक्सी लागच्यान गेलें जाल्यार आमच्या मिल्की वे गॅलेक्सीची स्पीड मातशीशी एफेक्ट करूं शकतात. सो टायम आमी अर्थाचो रोटेशन घेवन जर रिलाय केलें की बाबा हो करेक्ट टायम आनी हाज्या फुडें कांय ना, जाल्यार आमचें सामकें गणीत चुकतलें आनी टायम आमचो सारको कॅल्क्युलेट जावचो ना. सो कितें करपाचें? आतां सायंटिस्टांनी आनी एक नवी मेथड सोदून काडल्या, एस्ट्रोनॉमरांनी म्हणात, फिजिसिस्टांनी म्हणात, जातून सारकें एक्युरेट टायम कॅल्क्युलेशन आमी करूं शकतले. ताका म्हणटात एटॉमीक क्लॉक्स. एटॉमीक क्लॉक्स कित्याक आनी एटॉमीक क्लॉक्स म्हणजे कितें पळोवया. 1949 फर्स्ट टायम सोदून काडलें, फिजिसिस्टांनी सोदून काडलें की एक पदार्थ आसा, एक एलिमेंट आसा जाका केसियम म्हणटात. हो केसियम एटम जर भायल्यान ताका एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दिलो, ताका इरिटेट केलो, जाल्यार तो व्हायब्रेट जावपाक लागता. आनी हें व्हायब्रेशन आमी जर मेजर केलें तें इतलें एक्युरेट आसता की तें आमी घडयाळीच्या रुपान यूज करूंक शकतात, हें केसियम एटम. सो हें सोदून काडिल्लें इन 1949. आनी इन 1967 फूल वर्ल्डाक कळ्ळें, इट वॉज डिक्लेअर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इंटरनॅशनल फोरम्स की केसियम एटम क्लॉक म्हणजे एटॉमिक क्लॉक इज द मोस्ट एक्युरेट क्लॉक. आनी हाजे शिवाय
हाज्याकीन चड आमकां पृथ्वीचेर एक्युरेट टायम मेळोवंकच शकचो ना. सो आतां ऑफिशियली आमी एटॉमिक क्लॉक एक्सेप्ट केला. ऑल ओवर द वर्ल्ड एटॉमिक क्लॉकांचेर आमी टायम आमचो बेस करतात. सो एटॉमिक क्लॉक म्हणजे कितें? दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक फिजिक्स. जे एटम्स आसा हांचे जे इंटरॅक्शन आसा हाजेर हें बेस्ड आसा. एटमान भितर आनी धाकटे कण ताच्या भोवती फिरत असतात, ताका इलेक्ट्रॉन्स म्हणटात. इलेक्ट्रॉन्साच्यान मायक्रोवेव्ह सिग्नल्स भायर सरत असतात आनी एनर्जी लेवल एटमाची चेंज जायत असता. हे जर आमी कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार हाजे जे आमकां पिरियड आसा हो मेजर केलो जाल्यार वी कॅन अंडरस्टँड द फ्रॅक्शन्स ऑफ टायम. एज पर एटॉमिक क्लॉक देन 1 सेकंदान केझियम एटम हो कितले वेळा वायब्रेट जाता किंवा ऑसिलेट जाता हें सांगता. एका सेकंदान एक केझियम एटम 9,192,398,000 आणि 273 टायम्स वायब्रेट जाता. हो इल्लोसो एक केझियम एटम. सो हाज्या वयल्यान आमी टायमाचे डिविजन्स केल्या जे पयलींच्या लोकांक खबरूच नाशिल्लें, आयकुकूच नाशिल्लें. तुमी बी आयकून आसतले. तुमकां सांगूंक सोदता. 1 सेकंड जर तुमी डिवायड केलें इंटू मिलियन पार्ट्स, एका सेकंदाचो मिलियन भाग केले जाल्यार ते भागाक म्हणटात, सगळ्यान ल्हान भागाक आमी म्हणटात एका भागाक मायक्रो सेकंड. मागीर एका सेकंदाचे जर तुमी 0.00000 म्हणजे 8 झिरो लावन 1 इतलें कमी डिविजन केलें जाल्यार ते धाकटेशे डिविजनाक म्हणटात नॅनो सेकंड. हे नॅनो सेकंड एक काडून ताजे 1000 कुडके केले, 1000 डिविजन्स केले जाल्यार ते एका डिविजनाक म्हणटात पायको सेकंड. आणि हे पायको सेकंड जर तुम्ही 1000 वेळा डिवाइड केले आणि ते 1000वो भाग काढलो जाल्यार ताका इल्लेशा टायमाच्या डिविजनाक म्हणटात फेम्टो सेकंड्स. इट इज अ व्हेरी अमेझिंग थिंग. फेम्टो सेकंड्स कितले एक्युरेट आणि कितले ल्हान हे तुमकां सांगूंक सोदता. अशें म्हणटात की गेल्ले 31 मिलियन इयर्स म्हणजे मनीस सुद्दां पृथ्वीर येवना आशिल्लो. 31 मिलियन इयर्सान इतले सेकंड नाशिल्ले जितले सेकंड फेम्टो सेकंड एका सेकंडान भितर आसात. एका सेकंडाचे इतले डिविजन्स म्हणजे फेम्टो सेकंड्स. आता तुम्ही म्हणटले हे सगळे इतले एक्युरेट करून फायदो कितें? कित्याक हें सायन्साक कितें करूंक कळटा म्हणून करत वचप ताजे कितें प्राप्ती आसा काय तुमी विचारतले. ऑफकोर्स फ्रेंड्स, त्याच खातीर आमी तें केलां. GPS हें आयकलां आसतलें तुमी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. आता मॉडर्न सायन्सात सगळे आमचे डे टू डे लायफान GPS खूब यूज जाता, तुमकां खबर सुद्दां ना खंय खंय यूज जाता. इट इज अ व्हेरी एक्युरेट पोजिशनिंग सिस्टम. तातून हे एटॉमिक क्लॉक्स यूज करतात. एक्युरेट टायमिंग आणि फ्रिक्वेन्सीज एटॉमिक क्लॉक्स GPSान दितात. GPS कशें काम करता तर 4 सॅटेलायट असतात स्पेसान, GPS सॅटेलायट. ते चारांची डेटा घेऊन, ऑल 4 सॅटेलायट्साची डेटा घेऊन ते कंपेअर करून ताजो जो टायम भायर सरता त्या टायमाचेर एटॉमिक क्लॉक्स चलतात. आणि हे सगळे GPS सॅटेलायटान केझियम एटॉमिक क्लॉक्स दवरलेले असतात. मिनिमम 2 ते 4 प्रत्येक सॅटेलायटान भितर एटॉमिक क्लॉक्स असतात. एटॉमिक क्लॉक्स सॅटेलायटांक सुद्दां टायम दितात. आणि हे एटॉमिक क्लॉक्स हे यूज करून कंप्युटर नेटवर्क्स, कंप्युटरान जे नेटवर्क्स असतात हांचो टायम असतात ताका यूज जातात, लॅबोरेटरीन यूज जातात, सायंटिफीक जे आमी एक्सपेरिमेंट्स करतात, डिस्कवरीज करतात तातून एटॉमिक क्लॉक्स यूज करतात. तुमचे सेलफोन, सेल्युलर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जे सेलफोन मोबाईल असतात तातून हे ओके फ्रेंड्स, आज टायमा बद्दल खूबशे डिस्कशन केलें, खूबसो टायम गेलो, आमी टायम हाच्या बद्दल पळयलें. जशें आमच्या पुर्वजांनी आकाशा कडेन पळोवन टायम सोदून काडिल्लो आणि आज मॉडर्न सायन्सात एटॉमिक क्लॉक पर्यंत कशें आमी मायन्यूट फेम्टो सेकंड्स, पायको सेकंड्स टायमाचें कॅल्क्युलेशन एक्युरेटली करतात हें आमी आयच्या एपिसोडान पळयलें. पूण हाचे बरोबर नवे प्रश्न आमकां फुडें येतात. जर टायम आमी एस्ट्रॉनॉमिकल लेवल, युनिवर्साच्या लेवलार टायम स्टडी करपाचे प्रयत्न केले जाल्यार टायम म्हणजे कितें? पृथ्वीचेर सूर्य येता, सूर्य अस्त जाता, चंद्र येता, हे सगळे आमकां पृथ्वी विथ रेफरन्स टू, इन रिलेशन टू सन आणि मून आमी टायम आमच्या पृथ्वीचो करतात. पण तुम्ही अंतरिक्षात गेले तर, तुम्ही दुसऱ्या गॅलेक्सीन पावले जाल्यार टायम कसो कॅल्क्युलेट करतले? थंय काय सन ना जो रायज जातलो आनी सेट जातलो, थंय सगळें वेगळेंच आसतलें. सो युनिवर्सांत टायम म्हणजे कितें? टायम झोन्स म्हणजे कितें? हाचो अर्थ आमकां अजून समजुपाचो आसा, सोदून काडया. पूण आज टायम ना, आज टायम आमचो जालो. आता टायमा बद्दल तुम्ही विचार करात. वॉट इज टायम हांवें तुमकां सांगलें. तुमच्या मनान कशी कल्पना आसा, वॉट यू हॅव अंडरस्टूड अबाउट टायम, म्हाका फीडबॅक दियात. हांगा सकयल आमची ईमेल ID आसा,
म्हजे कडेन रिस्पॉन्स करीत रावात. आनी टायमा बद्दल खुबशे इंट्रस्टींग डेटा आनीकूय बी दिवपाची आसा. सो फुडल्या एका एपिसोडान परत होच विशय घेवन कंटिन्यू करुया. आज म्हाका निरोप दियात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात अंतरिक्ष, अप अप एंड अवे, ओन्ली ऑन प्रुडंट.